आधीच कोरोना महामारीचो वार तेतून म्हारगायेचो मार तुम्हीच सांगात कशें जगप 15,000 पगाराचेर फाटली 10 ते 12 वर्सां विद्यार्थ्यांची जिणेंत ज्ञानाची भर घालपी शिक्षकांचो हो प्रश्न आमकां हो पगार पावना आमची पगारवाड कराच ते भायर आमच्या सेवेचो विचार करा शिक्षकांनी सरकारा कडेन मागलां ठोस उतर मेळना तो मेरेन आझाद मैदाना वयल्यान हालचे नात अशें म्हणत शिक्षक आझाद मैदानाचेर थपकल मारून बसल्यात. विद्यार्थ्याच्या जिणेंत ज्ञानाचो दिवो पेटोवपी मनीस म्हळ्यार शिक्षक. कोरोना महामारीच्या काळांतूय शिक्षकांनी जापसालदारकेन आपली भूमिका सांबाळ्ळी. अशें आसूनय सरकारान मात कांय शिक्षकांच्या प्रश्ना कडेन पुराय तरेन आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद्दतीचेर घेतिल्ल्या 54 शिक्षकांक सरकार अजूनय 15,000 रुपया पगार दिता. तेन्ना त्यांनी आमकां सांगलेलें की 6 म्हयने लागतले की आपणाक प्रोसेस करपाक तुमकां एब्जॉर्ब करून घेवपाक तो तुमचे सगळे जे स्किमी अंडर करपाक प्रोसेस खूब वता 6 म्हयन्या उपरांत तुमकां आपूण रेगुलरायज करता. आमी त्या आशेचेर रावले तेज्या उपरांत फॉलोअप करीत करीत 1.5 वर्स गेले. 1.5 वर्सां परस फाटोफाट तेज्या घरा कडेन बंगल्यार परत रवींद्र भवन सांकळेन सगळे कडेन भवन भाव फाटसून तेजे आसात करता आज मेरेन कांय जायना. जर जे रेगुलर टिचर काम करता तितलेंच काम आमी करता जाल्यार आमचेर इनजस्टीस कित्याक. जर तांकां जर फूल पेमेंट आसा जाल्यार 15,000 आमी तेच काम कित्याक करप. आमी पळय फिजिकल एज्युकेशन टिचर पळय आमी नॅशनला मेरेन प्रेजेंट केला भुरग्यांनी तर आमचेर ही इनजस्टीस कित्याक जाता. आनी आश्वासनां फाटलीं 3 वर्सां सीएमा कडेन आश्वासनाचेरच जगता आमी कितलीं वर्सां आश्वासनाचेर जगप. आतां मनस्थिती सारकी आमची बिकट जाल्या की 15,000 आमी काय करप कशें जगपाचें फॅमिली कशें पोसपाचें हेजो सारको आमकां मनस्ताप जाता की आमी विश्वास दवरलो सीएम आमकां करतो. मनोहर भाई पर्रीकारान तेन्ना सांगलें तुमकां करता आपूण तांकां 5 वर्सां कंप्लीट जाले तांकां आपूण घेतलो रेगुलर करप. अचानक तेंची हालत बेकार जाली हे जालें स्वर्गवासी जाले दुख्ख जालें आमकां की ते आसलेले जाल्यार आमी खंय तरी आसता आसले. मागीर जेन्ना सभापती आसलेले आमचे आतां करंट सीएम आसा ते त्यांनी सांगलेलें आपूण सीएम जायत जाल्यार तुमचो आपूण तेन्नाचे तेन्ना कितें करता फर्स्ट प्रेफरन्स तुमकां फर्स्ट कॅबिनेटान सांग फर्स्ट तुमकां प्रेफर करतलो आपूण म्हणून. पूण आज पर्यंत जायना. फक्त तिणी 3 वर्सां आश्वासनां दिलां आश्वासन आज मेरेन आश्वासन करता चला जालें तुमचें अजून कांयच जायना. जे मेरेन आमकां जस्टीस मेळना ते मेरेन आमी हालचे ना. आमकां जस्टीस जाय. फाटलीं 5 वर्सां 10 वर्सां हे फिल्डान आसा 15,000चेर. आतां आमची परिस्थिती उरोंक ना. सरकार बदलत रावतले आमी हांगाच रावपाचें. आमची लायफ ना आमचें फ्युचर ना. आमकां जस्टीस दिवंक जाय. सीएम सराक सांगता एक हंबल रिक्वेस्ट करता हात जोडून रिक्वेस्ट करता की आमकां न्याय जाय आमकां रेगुलर करपाक जाय म्हटल्यार जाय. त्या शिवाय आमी उगी रावचे ना. आम्ही फक्त 54 टीचर्स आसा 54 म्हणजे 10,000तली जर एक पर्संटेज जर काढली दिस इज नॉट इवन 1%. हो 50-54 जो आंकडो हा पळय तो 0.5% आसा. इट इज नॉट इवन 1%. सो हे 1% 0.5% सीएम जर हें करूंक शकना इट्स होपलेस. कांय अर्थ ना. सीएमाची फक्त आश्वासनां पळोवपाची आयज करतलो फाल्यां करतलो परवां करतलो केन्ना. आमकां जशें आतां सीएम सरान आमकां जुलायन एसेंब्लीन अनावन्स केल्लें की ते 25,000 आमकां मेळपाचें. आतां जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर हे 4 म्हयने आतां जाले अजून पर्यंत कांय पत्तो ना. जातल्यात म्हणटात पण जातले हे केन्ना. बरें 25,000 कितें जाता रेगुलरायज जायना. बाबा पे स्केल तरी लायात पण रेगुलरायज करा. रेगुलरायजेशन विथ द पे स्केल. आमी कितें लेबरर्स न्हू. आमकांय पे स्केल आमकांय फॅमिली आसा आमकांय खंय तरी मान आसा आमकां खंय तरी स्टँड वी आर टीचर्स. आमी आसा त्या हायस्कुलांनी आमकां कायम करात नाजाल्यार बाकीच्या हायस्कुलांनी आमची भरती करात. आमकां कामा प्रमाण पगार दियात. मुख्यमंत्र्यान पगार वाडोवन 22,000 करता म्हूण सांगिल्लो. उपरांत 25,000 करता अशेंय उतर दिल्लें. पूण आयज मेरेन कांयच जालें ना. तशेंच 10 आनी 11 म्हयन्याचें कंत्राट वाडोवन 12 म्हयन्यांचें करता म्हणूनय सांगिल्लें. पूण फायलीची गोगलगाय फुडेंच गेली ना. सगळे जे टीचर आसा ते गोंयच्या सगळ्या मिडल हायस्कुलांनी आनी थोड्या हायस्कुलांनी शिकयतात गोंयच्या. आनी आमी गेल्ली 5 वर्सां फाटली 5 वर्सां आमी सरकारा कडेन आमची मागणी करता की आमकां एब्झॉर्ब करा एकोमोडेशन करून घे आमचें. ज्या जाग्यार आमी काम करता थंयच आमकां रेगुलरायज करा किंवा आमकां ज्या हायस्कुलांनी वेकंट पोस्ट आसा थंय करा म्हूण. कित्याक आमचे कडेन रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसा आमचे कडेन एक्सपिरियन्स आसा आनी आमी गेल्ली
10 ते 12 वर्सां कोण 13 वर्सां काम करता ह्या त्या हायस्कुलांनी. सो ही मागणी आमची फ्रॉम मनोहरभाई पर्रीकर ते आयज पर्यंत आसा. मनोहरभाईन आमकां सांगलें की जेंकां 5 वर्सां जाल्यार तांकां आपूण डेफिनेटली करून घेतलो, रेगुलरायज करतलो. तेजे उपरांत भाईना गेले आनी तेजे उपरांत ह्या सरकारान आयज पर्यंत काय करूं ना, फक्त आश्वासन दिवपाचें काम केलें, कांयच करूं ना. सो आमी कितले फावटी एप्रोच जाले सीएमा कडेन. आयच्या जे डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम आसा ताका कितले फावटी एप्रोच जाले, तेजे कडेन सांगलें आमकां अशें अशें जाता, आमकां दिता तुमी 15,000 रुपया पगार म्हयन्याक. आनी तोय बी कॉन्ट्रॅक्ट कसो आसता, एवरी इयर कॉन्ट्रॅक्ट 10 म्हयन्याचो, 11 म्हयन्याचो किंवा 9 म्हयन्याचो, डिपेंड अपॉन रिन्युअल. सो ते नाका, आमकां कायमचे एकदांचे हांगचे काळ आमकां हे 15,000 किंवा 16,000 ह्या सॅलरीन ह्या टिचर्सांच्यान फॅमिली पळोवप, काय भुरग्यांक शिकोवप, काय स्वताचो खर्च करप, हें जायना अशें म्हणून आमी सीएमाक सांगलें. आनी सीएमान आमकां एश्युरन्स केल्लें की हय आपूण कितें तरी करतलो. 10 ते 12 वर्सां टिचर जे काम करता कॉन्ट्रॅक्ट बेजी 15,000चे, तेंच्यान कितें करप, तेंचो फ्युचर कितें. तुमी आमकां कांयच करपाक पळयना, आसा थंयच दवरपाक पळयता. तशें जावचें ना. आमचो डिमांड आसा, आमकां ह्या फावटी रेगुलर करपाकूच जाय. आनी ते बी सीएमान रिटर्न किंवा डायरेक्टरान रिटर्न दिवपाक जाय आमकां की तुमकां आमी रेगुलरायज करतले, करून घेतले अशें म्हणटा. जाल्यारच आमी हालतले, हांगच्यान ना जाल्यार आमी हांगच्यान हालचे ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स.